आमकां डॉक्टर प्रतीक सावंत जॉइन जाता, जे गोवा रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसात, आणि ताजे उपरांत आमकां आम आदमी पार्टीचे गोंय कन्व्हेनर राहुल मांद्रे जॉइन जातले. प्रतीक, जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ. सगळ्यात पहिली गजाल, हॅट्स ऑफ टू यू गायज, कारण इतलो सगळो GMCचेर बोवाळ चलता, बट एक गजाल प्रत्येक मनीस परत परत सांगता की सॅल्यूट टू द डॉक्टर्स, सॅल्यूट टू द पॅरामेडीक स्टाफ, आणि ज्या तरेन तुमी काम करतात. 30 जाणांच्या वॉर्डा भितर म्हाका दिसता सद्याक 90 पेशंट्स आसात, आणि अशी रितीन तुमी काम करतात. So what is the situation? And I am not saying this because to criticize something or to just say that पळय हें चल्लां म्हणून. What are you facing as doctors? What is the reality on ground that you are facing? आणि कशी करतात तुम्ही? I am really tempted to ask this. इतले भयंकर सिच्युएशन, 30च्या जावट्याचे 90 पेशंट एक वॉर्डा भितर, कशी करतात तुम्ही? सो सगळ्यात पहिली म्हणल्यार हो जो सल्यूट आसा, तुवें सारकें म्हळें, सगळे दोतोरांक, पण दोतोरांक सोडून जी नर्सी आसात आमची इम्पॉर्टंट, आमचे जे MTS एटेंडंट्स आसा, प्रत्येक जो मनीस आसा आमचो, जो ह्या हितून आसा, पुलीस भायर जे पोस्टेड आसात, सगळे सेक्युरिटी गार्ड आसात, हे सगळे गोंयकार जे आसात ते सगळे बरोबर आसात आमचे वांगडा हाजेर. आणि तुम्ही सारको प्रश्न केलो की हे सगळे कशे कशे प्रत्येक एक डॉक्टर कसो वता ते सांगपाक. सगळ्यात पहिली म्हणल्यार आयज सगळ्यात इम्पॉर्टंट, आता इतले नेगेटिव्ह वायब्स आसात कोविड-19चे, प्रत्येक कडेन आमची डेथ्स हाय आसा, आमची पॉझिटिव्हिटी रेट हाय आसा, आणि हे सगळे एक नेगेटिव्ह वायब तयार करता. पण आयज तुम्ही पळयत जाल्यार फुल गोंय आयज एक सॉलिडॅरिटीन आमचे फाटल्यान उबो आसा. तुम्ही पळयात, आमचे एक्झाम्पल दिवप म्हणल्यार आमचे कितलेशेच लोक फुडें येतात हेल्प करपाक, व्हॉलंटियर्स आसात. आयज गोवा सीख असोसिएशन किंवा कलिनरी ग्रुप आयज जेवण, ग्रॉसरी लोकांक प्रोवाइड करता, दोतोरांक हेल्प करता. हे सगळे जे सॉलिडॅरिटीन आमचे फाटल्यान उबे आसात, दॅट इज द रिजन वाय वी आर वर्किंग. हे आमी आनी कोणा खातीर करनात. ऑल द डॉक्टर्स आर नॉट डुईंग दीस फॉर एनीवन एल्स, दे आर डुईंग दीस फॉर आवरसेल्व्स. आमी गोंयकाराक हेल्प करपाक सगळे करतात. आणि दोतोर, इट इज व्हेरी हार्टनिंग टू हियर दॅट तुम्ही म्हणतात की सगळे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान उबे आहात म्हणून तुमकां ही एनर्जी मेळटा. बट रियली म्हाका सांगात की सद्याक वॉर्डा भितर तुम्ही मॅनेज कशें करतात? बिकॉज वॉट एवर सेड एंड डन, आमी ओके ऑक्सिजनाचो इश्यू उलयतात, पीपल आर लुजींग दियर लायफ, बट अल्टिमेटली त्या वॉर्डा भितर आसतात तुमी. कशी मॅनेज करता सध्या? 3 पटीन चड पेशंट एका वॉर्डा भितर. हाव आर यू मॅनेजिंग अँड हाऊ मच इज द स्ट्रेस? सो स्ट्रेस जो आसा हो प्रत्येक वॉर्डान आमची 30 बेडेड वॉर्ड्स आसा. आता सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक ओपन केल्लो आसा. प्रत्येक वॉर्डान 30 बेडेड वॉर्डान अराउंड 40 to 45 पेशंट्स, विच समटायम्स इन्क्रीज टू इवन 50 to 60. आणि तुमकां सांगप म्हणल्यार एडमिशन रेट्स कमी जाल्ली नात. So every doctor, every nurse is looking after around 30 to 35 patients on a duty. आणि हे स्टेबल पेशंट्स न्हय, कितलेशेच हे जे पेशंट आसात दे आर क्रिटिकल, दे रिक्वायर ऑक्सिजन सपोर्ट. आणि आमी ऑक्सिजनाचे उलयले, आमी सगळे रेमडेसिविराचे उलयले, वी स्पोक अबाउट ऑल लॉजिस्टिकल इश्यूज. पण जो सेंट्रल स्टेज जो सदां आसतलो इन एनी पेंडेमिक विल बी द हेल्थ केअर स्टाफ, बी इट नर्सेस, बी इट अटेंडंट्स, बी इट डॉक्टर्स, बी इट द मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन. हे सदांच एक सेंटर स्टेजार आसतले. आणि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट जो एक रेसिडेंट डॉक्टर जो थंय वॉर्डान आसता, हू इज लुकिंग आफ्टर 30 to 40 पेशंट्स, ताजी जे मनस्थिती आसतली तुमकां यू कॅन इमॅजिन, बिकॉज ही हॅज टू अटेंड टू ऑल द कॉल्स. एका टायमार 2-3 पेशंट क्रिटिकल असतात. आणि तुमकां सांगप म्हणल्यार प्रत्येक डॉक्टर जो आयज आसा आमचो कोविड वॉर्डान, ही इज वर्किंग ऑन अ 12-hour शिफ्ट. वी नीड मोर डॉक्टर्स, वी नीड लॉंग टर्म सोल्युशन्स. पण आयच्या दिसा खातीर प्रत्येक डॉक्टर इज वर्किंग ऑन अ 12-hour शिफ्ट. सो ही हॅज टू बी ऑन अलर्ट ऑल द टाइम, कित्याक जे पेशंट्स असतात ते फास्ट डिसॅच्युरेट जातात, क्रिटिकल जातात. सो आय थिंक हॅज टू अटेंड टू ऑल ऑफ देम. रेस्ट जो म्हणटा तो हय. सो दोतोर, पण एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक, 12 वरांची शिफ्ट करतात सद्याक दोतोर, पॅरामेडिक्स GMC भितर. पण आमी जेन्ना आज ह्या ऑक्सिजनाच्या इश्यूंचेर बी उलयतात, तुमचो व्यू कितें हाचेर? दोतोर ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? कारण अल्टिमेटली
पेशंट तुमच्या हातांत आसता आनी जें कितें घडटा तें तुमच्या दोळ्यां मुखार घडटा. रेजिडेंट डॉक्टर्स ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? हो तुम्ही एक व्हेरी पर्टिनंट पॉइंट विचारलो. इतले दीस एव्हरीवन वॉज की सप्लाय कसो आसा, डिमांड कसो आसा. सो एक रेसिडेंट डॉक्टर ह्या पॉइंट कसो पळयता, इट इज इम्पॉर्टंट. आमी वी आर फायनली अ पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट जो आसा. वॉट वी लूक एट इज हाव द ऑक्सिजन इज डेलिवर्ड टू द पेशंट. आमकां कितें जाय रेसिडेंट दोतोरांक अशें ना की कितले ऑक्सिजन आयले, कितले सप्लाय जाले, pipeline कितले. We are not we probably do not even have so much statistics. What we want is finally जो एंड पॉइंट जो खाटाचेर जो पेशंट आसा, जो मास्क लावन पेशंट आसा, त्या पेशंटाक ऑक्सिजन मेळचे. सपोज त्या पेशंटाक ऑक्सिजन मेळ्ळे जाल्यार तुमकां एक सिंपल लॉजिस्टिक्स सांगता. एक दोतोर जो 30 बेडेड वॉर्डान आसा आनी सपोज ऑक्सिजन लॅप्सीस जाले किंवा प्रेशर्स ड्रॉप जाले किंवा सिलिंडर टायमाचेर मेळुना आणि हो पेशंट डिसॅच्युरेट जावपाक लागले जाल्यार बरोबर 3 ते 4 पेशंट डिसॅच्युरेट जातले बिकॉज ऑफ ते पेशंट आसाच तशे क्रिटिकल. सो एक दोतोर 4 लोकांक बरोबर पळोवपाक शकपाना. आणि हाचे बद्दल अशे देर आर नो टू वेज अबाउट इट. वी कॅनॉट आणि फिजिकली नॉट पॉसिबल. No, we do not want as doctors to choose whom we have to treat because that is an option. Although we are taught about it, that is the last thing we want to do. We want to save everyone who can be saved. We cannot leave or wake up every day with a thing की आज हांव 4 जाणांक वाचोवपाक शकतालो पण because of some logistical issue I had to let go of 1 or 2. हो जो मेंटल स्ट्रेस आसा हो फिजिकल स्ट्रेसानी खूप चड आसा. सो हेच तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार दिस इज हाव रेसिडेंट डॉक्टर्स लूक एट द ऑक्सिजन इश्यू. इट इज वॉट वी वॉन्ट. जो खाटाचेर जो पेशंट आसा ताका ऑक्सिजन मेळचे आनी तो बरो जावन घरा वचचो. दोतोर दोन गजाली म्हाका मुद्दम विचारपाक आनी व्हेरी वॉट इज अ डॉक्टर टू पेशंट रेशिओ रायट नाव इन गोवा मेडिकल कॉलेज? सद्याची जी एडमिशन्स आसात दे आर ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कॅपॅसिटी. सो डॉक्टर टू पेशंट आनी नर्सीस टू पेशंट रेशिओ इफ यू कॅन गिव अस सम आयडिया. So normally जे आम्ही हॉस्पिटल असतले there we would have probably divided the number of patients by the number of doctors. पण अशे सिच्युएशनान आमी अशें करपाक शकना कित्याक इन अ कोविड वॉर्ड द ड्युटीज आर इन शिफ्ट्स. कित्याक प्रत्येक डॉक्टर राउंड द क्लॉक ते रावपाक शकना. सो आतां 12 वरांची ड्युटेर एक शिफ्टार with a ward of around 35 to 40 or sometimes even 50 we have 2 doctors per shift and 2 nurses. So it comes to around 20 to 25 per doctor. Which is quite a number. Eka doctorak polopak it is a very difficult situation because most of our patients are critical and they are not someone who require routine care. They are someone who require intensive care or something just below it. So patient ratio I would say simple answer give around 20 to 25 patients per doctor per shift astale and the same ratio will go with nurses. आणि important गोष्ट म्हणल्यार same ratio will go with attendants also. आम्ही डॉक्टर आणि नर्सिंगची उलयतात जे अटेंडंट्स जे आसा जे आमचे MTS स्टाफ आसा तेही आमच्या वांगडा आसात. ते 3 महिने पेशंटांक शिफ्ट करप, पेशंटांचे कितें आसा ते शिफ्ट करपाचे किंवा आमचे वखदां हांगा ते हाडून दिवपाचे प्लस रेफरन्सीस घेवन वचपाचे ते सगळे जाण आमचे वांगडा आसा आणि तेही जाय पडटले आमकां. सो डॉक्टर्स नर्सीस MTS स्टाफ सगळ्यांचो रेशिओ इज अराउंड 25 पेशंट्स पर पर्सन जो आमकां वाचूचो पडटलो. तुम्ही दोतोरांची शॉर्टेजीची गजाल उलयले आतां हे अशी बी शब्द आयकतकीर म्हाका भंय दिसपाक लागता. आमी ऑक्सिजन शॉर्टेज म्हणटाले. इंटर्न्स किंवा जाणे बॉन्ड सायन केला ह्या भुरग्यांक कोवीड वॉर्डाची कोवीड ड्युटी दिवपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. ती जर ह्या सिस्टमी भितर आयली जाल्यार कितलो ताण तुमचे वेलो कमी जातलो आनी हो रेशिओ जाग्यार पडटलो? आता तांकां जे इंटर्न्स कंप्लीट केला तांकां परमनंट रेजिस्ट्रेशन दिल्ली आसा. दे विल सून बी जॉयनिंग अस एज बॉन्ड डॉक्टर्स नेक्स्ट वीक प्रोबेबली. तांची चालू आसा तो प्रोसेस. पूण कितें आसा की आमचे एडमिशन तुम्ही पळयात द पेंडेमिक हॅज नेवर प्लेटोड. इट हॅज रिजन. आम्ही आमचे पेशंटाक ऑक्युपाय करपाक वी आर ओपनिंग अप न्यू वॉर्ड्स इन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक. आम्ही फ्लोर्स ओपन करतात, ICU ओपन करपाक गेल्ले आसा.
So all these doctors will be absorbed in all these places. तरी जो रेशियो जो उरतलो will be barely managing the requirement. ओके आणि सपोज पॅन्डेमिक असोच वाढलो, we will still be short of doctors around 50 to 100. कित्याक आयडियल सिच्युएशन्सान in such COVID wards in a PPE that there should be 3 shifts. करेक्ट probably ऑब्वियसली देर शुड बी 3 शिफ्ट्स shifts. So 3 shifts तुम्ही जेन्ना आमकां सांगतात की दोतोर 12 वरांचे शिफ्ट करता म्हणून म्हाका काटो येता हांगार देर शुड बी 3 शिफ्ट्स अनडाउटेडली प्रश्नच ना बट so 12 वरांचो करपाक we need at least doctors more. या हाऊ मेनी डॉक्टर्स मोर दोतोर At least 50 to 100 doctors more. We need- given the current situation. या इन गिवन करंट सिच्युएशन तुम्ही म्हणतात 50 ते 100 एडिशनल दोतोर जाय तर लास्ट 2 प्रश्न म्हजे आणि आय वॉन्ट टू आस्क यू दिस बिकॉज यू मेड दॅट पॉयंट अबाउट रेट ऑफ एडमिशन तुम्ही फर्स्ट वेवूय पळयल्या फर्स्ट वेवा भितर तुम्ही सामके जीव तोडून काम केलां सेकंड वेवाची एडमिशन्स तुम्ही पळयतात what is the biggest difference? I know numbers huge, almost 3 times more than first wave, but as far as individual patients are concerned, first wave and second wave हांचे मदलो सगळ्यांत व्हडलो फरक एज एन फ्रॉम अ इंडिविज्युअल पेशंट्स पॉयंट ऑफ व्यू ऑर एडमिशन्स पॉयंट ऑफ व्यू कितें आहा So ह्या फाटी जी आमची पॉझिटिव्हिटी रेट जी पळयला इट इज क्वायट हाय. लास्ट वेवान वी हॅड नॉट सीन सो मच मॉर्टॅलिटी. We had patients, doctors were working even hard, but what we ह्या वेवान आम्ही जे रियलाइज केला की आमकां सडनली असो वी वर नॉट हिट बाय सच अ नायटमेअर. ह्या फाटी तुम्ही CCRR पळोवशात किंवा आमची कॅज्युअलिटी पळयशी किंवा खंयचे वॉर्ड पळोवचो जीएमसीचो इट looked like there was a disaster in the disaster. Patient बेडाचेर आशिल्ले patient who had to be put on mattresses. तुम्ही visuals पळयल्ली आसतली various videos circulating. They are almost tearful to look at. not just not to a doctor. जो पळयता तो व्हिडिओ ताकाच वायट दिसून येता की अशी कितें सिच्युएशन चल्ला. सो वी वर नॉट असो वेव आमचेर इतलो येतलो आमी लास्ट वर्सा पळयल्ले इटलीन पिक्चर्स पळयल्ले we knew what this could be, but ह्या फाटी we were totally caught off guard आणि probably our infrastructure was not able to meet the requirements of this massive wave. एक लास्ट प्रश्न म्हजो की एज फार एज द एडमिशन्स आर कन्सर्न खूप जाणांनी हे सांगलां की बेड्स आर ऑक्युपाय जावन उरतात बेड्स बेजिकली बिकॉज डिस्चार्ज ह्या खेपेक बेगीन जायनात म्हणून फर्स्ट वेवा भितर एक मनीस 3-4 दिसां भितर ताका डिस्चार्ज करून धाडपा मेळटालो सद्याक 7 ते 10 दीस इज द एवरेज टायम ऑफ ट्रिटमेंट म्हूण इज दॅट अ फॅक्ट अँड वॉट आर द रिजन्स बिहायंड इट सो आमकां डेफिनेटिव्ह स्टॅटिस्टिक्स हाजेर ना कित्याक केव्हा केन्नाय खंयचो स्टेटमेंट जरी जनरलायज करपाक जालो तर ताजे फाटल्यान एक खुबशे स्टडीची गरज आसता. करेक्ट सो नो बट आय एम जस्ट आस्किंग अ जनरल ऑब्झर्वेशन जनरल ऑब्झर्वेशन ह्या वेवान डेफिनेटली एडमिशन जो टाइम ऑफ स्टे आसा तो वाडिल्लो आसा. पेशंट हॅव टू बी केप्ट फॉर अराउंड 7 to 9 days, समटायम्स इवन मोर. कित्याक ह्या फाटी पेशंट्स आर प्रेझेंटिंग विथ फ्लॉरीड निमोनियास. पेशंट्स डायबिटीक जे आसा ते वर्सन जातात. वी आर नोटिसिंग वर्सनिंग ऑफ पेशंट्स एट अराउंड इवन 6th or 7th डे. आणि एकदा तांकां ट्रीटमेंट चालू केली देन समटायम्स दे हॅव टू बी रिसीव दॅट ट्रीटमेंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम. आणि कितें आसता की एक पेशंट जेन्ना एक बरो जायत आसता ती प्रीमॅच्युअरली ताका धाडपाक मेळना. फायनली वॉट वी वॉन्ट इज हिम टू गो होम प्रॉपरली. सो डेफिनेटली फर्स्ट वी हॅव कन्सिडर केला टाइम ऑफ स्टे इज डेफिनेटली मोर बाय at least 3 or 4 more days. 3 or 4 more days. I think very important point. डॉक्टर प्रतीक आम्ही दीस वता तशी परत उलोवया कारण तुमचो अनुभव जो आसा भितरलो इट इज अनमॅच्ड. ते जे इनसायट्स आमकां मेळटले गोंयकाराक मेळटले आय थिंक अनमॅच्ड. वन्स अगेन बीग सॅल्यूट टू यू ऑल युअर कॉलिग्स पॅरामेडीक स्टाफ सगळे जाण कारण हांव खरें सांगता तुमी आसात म्हणून सद्याक म्हाका दिसता गोंयकार कसो तरी तग धरून आसा हें म्हाका सामकें सांगचें दिसता कारण ओके एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां रिसोर्स कशे बॅकअप करता ताजे खातीर आमी तांचे फाटल्यान सदांच आसतले की सरकारान एडमिनिस्ट्रेशनान रिसोर्स मोबिलायजेशन करून तुमचे म्हऱ्या वॉर्डा भितर पावोवचें म्हणून जो संघर्श आसा तो आमकां सदांच करत रावचो पडटलो आनी आमी करतले. बट तुमी जे आज वॉर्डा भितर करतात
आमचो एक पाठिंबो आसता तुमचं सहकार्य ना मिडिया. ते जालें, बट तुम्ही जे वॉर्डा भितर करतात न्ही, आणि तुम्ही सांगले तें म्हाका खरें सांगलें की तुमी 12 वरांची शिफ्ट दोतोर करतात म्हळ्यार म्हज्या आंगार कांटो आयलो. आणि दॅट्स समथींग दॅट्स रिमार्केबल. दोतोर दीस वतात तशें परत उलोवया, बट प्लीज कन्वे अवर ग्रेटिट्यूड टू युअर कॉलिग्स, युअर टीम, पॅरामेडिक्स, प्रुडंटाच्या वतीनय बी आणि गोंयकारांच्या वतीनय बी, कारण हॅट्स ऑफ टू यू गायज अँड थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग ऑन द शो. दीस वतात तशें परत उलोवया. थँक्यू. थँक्स.